भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया चानये विशीं. तिका खार, गिलहरी, स्क्विरल अशा जायत्या नांवांनी वळखतात. कुडतरून खावपी प्राण्यां मदीं तांचो आस्पाव जाता. त्यो मुळात हुंदराचे जातीच्यो. तांच्यो 200 परस चड जाती आसात. थोड्यो जमनीर तर थोड्यो फक्त झाडाचेरूच रावतात. एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडाचेर उडून वचपी चानयो आसात. ह्या चानयांच्यो 35 जाती आसात. ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका खंड आनी उत्तर सहारा रेंवट सोडलें जाल्यार भारता सयत सगळे कडेन चानयो मेळटात. त्यो मनीस रावतात थंय लागींच रावतात. मात उत्तर भारतांतली एक चानी शेतांनी वा सड्यार रावता. रानांनीय ती रावता. चानयेचे फाटीर 5 पट्टे असतात. भारतांत तांकां पांडवाची वा रामाची चानी म्हणटात. भुरग्यांनो, चानी हो चपळ शिटूक प्राणी. चानयो सादारण 6 ते 12 वर्सां मेरेन जगतात. तांची लांबाय 13 ते 15 सेंटीमीटर. रंग तपकिरी, काळो, कॉफी कलर, तांबडो खूब शिटूक. तांची शेपडी आकर्शक आसता. शेपटेक लागून तांकां तोल सावरप जमता. चानयेच्या तोंडान अन्न तात्पुरतें सांठोवन दवरपाक एक पोती आसता. ताका लागून ती कल्ला सयत आशिल्लीं 7-8 भिगणां पासून तोंडांत लिपोवन दवरूंक शकता. तिचे फुडले दांत खूब घट. ताका लागून ती घट कवच आशिल्लीं फळांय फोडपाक शकता. चानी कोंब, पानां, आंकऱ्यो, किडे, तांतयां पासून खाता. भिकणां आनी फळां तांची चड आवडीची. भुरग्यांनो, चानी स्वताचो घोटेर बांदता. ती घोलींनी, बिळांत वा वणटीचेर रावता. ती एका परस चड घोटेर बांदता. गरज पडटा तेन्ना ती घर बदलता. चानयो 2 ते 3 पिलांक जन्म दिता. जल्मा वेळार पिलांचे दोळे बंद असतात. ते उक्ते जाय मेरेन ती घोटेरांतूच असतात. भुरग्यांनो, शेक्रू वा इंडियन जायंट स्क्विरल ही सगळ्यांत व्हडली चानी. ती मातये कोराची, तांबड्या रंगाची असता. महाराष्ट्राचो हो राज्य प्राणी. शेक्रू हे 2 किल वजनाचे पासून असता. लांबाय 3 फुटां मेरेन. उडपी खार गंगा न्हंयेचे देगेर रानांनी मेळटा. थंय आनी हिमालयाच्या दोंगरांनी तांबडी चानी मेळटा. ती झाडारूच रावता, चुकून जमनीचेर देंवता. भुरग्यांनो, चानयो चड करून एकठांय रावतात. सामान्य चानी 15 सेंटीमीटर लांब. ती चडशी काळी. रामायण काळांत चानयेचो उल्लेख आसा. लोकवेद्यांतूय तिका स्थान आसा. तिका खंय अन्न पुरून दवरलां तें याद उरता अशें म्हणटात, पूण हो गैरसमज. तांकां सगळेच जागे याद उरनात. मात त्यो अन्न बियो पुरून दवरतात ही गजाल खरी. चानी शिंयाच्या दिसांनी गायब जाता होय गैरसमज. खरें म्हणल्यार त्यो त्या काळान चड हालचाल करिनात. एका जाग्यार बसून रावतात. चानयो फक्त भिकणां, चणे खातात हो समजूय खरो न्हय. चानयो तश्यो आक्रमक न्हय, पूण त्यो घास मारूंक शकतात. वायरे बी तोडून उडोवपाक शकतात. गोबरी काळ्या चानयांक लागून तांबड्यो चानयो ना जाल्यात हो गैरसमज. संवसारभरांतल्या सगळ्या दंतकथा, पौराणीक कथांनी चानी आसा. रामान तिचे फाटीर हात भोंवडायलो तेन्ना सावन तिचे फाटीर 5 पट्टे आयले अशी श्रद्धा आसा. तर अशी ही चानी. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.